ऑनशोर कसिनोत अजूनही गॅमलिंग चलता असो आरोप फातोड्याचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला। आपलेकडे आनीकूय कसिनोचो संदर्भात स्ट्रिंग ऑपरेशनाचे पुरावे आसात, हे पुरावे योग्य वेळार जाहीर करतलो अशें फातोड्याचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें सांगले। काझिनोचो इश्यू आमी कितें काडिल्लो? काझिनोचो इश्यू आमी असो काडिल्लो की काझिनो ऑन शोर जे काझिनो आहात, हे ऑन शोर काझिनोज लायव्ह गेमिंग करतात। म्हणजे 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हणजे बोटीचेर जो लायव्ह गेमिंग जाता ते इलिगली ऑन शोर ते करतात। 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें। 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताचे पयशे घेतले, थोडे जाणांक अरेस्ट केले, सगळें जालें। उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो, तांचे परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताचे व्हिडिओ क्लिप्स आसात ते हांव आतां काडना, हांव पळयता सरकार कितें करता विथ प्रूफ ह्या की हे वाडून चालू आहा आनी ते रायट टायमाचेर हांव एक्सपोज करता।